लेटर हाडलें की ऑपरेशन्स तांकां करपाक मेळचें ना, ते बंद म्हणून. पूण ते अजुनूय तेंचे ऑपरेशन चालू आसा, सगळे ते पिगमी कलेक्ट करता बाकी. लक्षात घे, तांचे प्रयत्न आसतले स्टेटस असो दाखोवपाचो वगैरे. म्हाका 1-2 दीस जाय तांचे कडेन कितें येत म्हणल्यार पळोवपाक. पूण ते इल्लिगली न्हू आतां ऑपरेट जर करता जाल्यार. एक्चुअली इट कॅन बी इलिगल आमच्या हाजे प्रमाणे. पूण एक्शन जावची ना तेजेरूय. 1-2 दीस पळोवया, 2 दीस फाल्यां परत कितें स्टेटमेंट दिता कितें दितात पळोवया. आज येवपाचें आसलें कितें एक लेटर दिना अशें आयकता हांवें, पळोवना अजून. अपॉलॉजी लेटर कितें दिला? अपॉलॉजी लेटर दिवंक जायना. पूण तरी अशें सरकाराक ग्रांटेड घेता अशें जालें ना, अजुनूय जर ऑपरेशन्स तांचे चालू आसा. हें आसा म्हणजेच आमी लेटर दिला पयलीं, हय, ताजेर पण मुखार एक्शन जातली न्ही, ना जाल्यार कळ्ळें न्ही. पळय कितें कंप्लेंट्स करतात. आतां लोकां मदीं पॅनीक जाला की ती बंद जाता, तांचे पयशे अडकतले. आनी आतां तुमची मिटिंगूय आसा दिसता तेंचे जे कोण रिप्रेझेंटेटीव आसा तांचे वांगडा. हांवें तांकां शुक्रारा आपयल्यात. तिरुमला तिरुपती आसा पयलीं तांकां हाचे पयलीं नोटीस खूब वेळा काडली. 2023 नोटीस काडली, 2024 काडली, आतां परत 25 काडिल्ली. आनी रिस्पॉन्स दिवं नाशिल्लो, कळ्ळें की ना. ते सोफास्कार ऑडिट म्हणून वगैरे वगैरे म्हायती मेळपाक जाय, ती दिवं नाशिल्ली. आनी त्यामुळे तांचे हें लायसन्स रिवोक केल्लें. आयज अपॉलॉजी लेटर कितें दिला म्हणटा तुमकां डिपार्टमेंटान? आतां कशें आसता, एकदां एक्शन डिसिशन जालें ताका एक सेट प्रोसिजर आसता न्ही, तो प्रोसिजर फॉलो करता. व्हॉट हॅपन्स टू अकाउंट होल्डर? अकाउंट म्हणजे पण पळय, आमकां ताजी परिस्थिती कशी काय खबर ना. ती परिस्थिती बरोबर आसल्यार जाय जाल्यार अकाउंट होल्डर चेंज करपाक गरज ना. पूण आयज तेंच्यांनी सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट मागलेलो, आयज मिटींग आहा म्हणलेली तांची. सीएमा कडेन मेळून न्ही, मेळपाक जायत न्ही. हय. सीएम फायनली राज्याचे मुख्य न्ही, म्हणटा मेळूंकूच जाय. पूण म्हाकाय काल म्हाकाय काल मेळिल्ले. हांवें तांकां सांगलें की तुमगेले पयलीं कितें आसा तें सबमीट करा म्हणून. हय. पूण आतां त्या हेजेरूच तुमी सीएमाक मेळोंक आयल्या काय कशें? पूण जातलें उलोवप जातलें कितें? म्हाका कोण जाय कोण ते आयल्या गेल्या कितें म्हणटा. पूण अकाउंट होल्डरांचें कितें जातलें? कित्याक लास्ट टायम आमी पळयलां आनी फाटल्या बँकेत तशें बँके कडेन जर एसेट्स आसात आनी पयशे आसात जाल्यार कांय चिंता करपाक गरज ना. तेंच आमकां कळपाक म्हाका खबर ना, म्हाकाय खबर ना, आमच्या आरसीएसाक खबर ना. त्यामुळे आम्ही ते नोटीस करिल्ले. फंक्शनिंग सोपस्कार करना म्हणून. फंक्शनिंग पूण बंद इतले वर्सां जर ते ऑडिट रिपोर्ट बीन अशें हें करिनाशिल्ले जाल्यार तर पळय लक्षात घे, 2023 नोटीस काडल्या, 2024 काडल्या, आतां 2025 काडल्या, तेन्ना परत हें करना म्हणून मागीर ते फायनल 23 साल ते चलयताले तशें नोटीस काडून. पण आतां तेंची तांकां पयलीं परमिशन दिल्लें, परमिशन दिल्लें बेज जावन ते चलयताले. म्हणजे खंयच्या हाका बाबा एक किंवा 2 चान्सीस दिवचे अशें आसना न्ही, संदी दोन दिवपाक अशें म्हणटा, ताका आमी नॅचरल जस्टीस म्हणटा, ती दिल्ली तांकां. पूण नोटीस काडूनय चलयताले काय म्हणटा? नोटीस चलयता तेच सांगता तुका हांव. सो पूण कितें आतां फंक्शनिंग बंद तेंच्यांनी. सी लक्षात घेयात, सीएमा कडेन उलोवनी तांकां. हांवूय परत तांकां शुक्रारा मेळुया अशें म्हटलां. ते पळयता कशें कितें जाता. पण टायमिंग फंक्शनिंग बंद तेंची ना आतां. सद्याक फंक्शनिंग तांचें बंद करप न करप ते तांचेर आसा. आमी आमगेर कायदेशीर बाजू घेतिल्ली आसा. पूण डेपॉझिटर बीन तुमकां कोण मेळ्ळ्यात बीन अशें? कारण कालच्यान खुबशे लोक भिल्यात आपले पयशे. म्हाका कोण मेळूना अजून. ओके, लास्ट तुमी म्हणटा सद्याक तेणीन चलोवचें नांव तें तेंचें आसा, तुमी तें आमी नोटीस स्टॉप केलें. सो वॉट यू हॅव टू टेल द कस्टमर्स अकाउंट होल्डर्स देन? म्हजे हिसपान बँके कडेन कशें कितें स्टेटस आसा फायनान्शियल म्हाका खबर ना. सो ते तांकां 2 दिसांनी तांणी दिवपाक जाय. खरें म्हटल्यार तांणी इमिजिएटली आयच्यार दिवपाक जाय. ते दिवंक जाय. ते दिले नंतर म्हज्यान भाश्य करपाक जाता, मुखार सांगपाक मेळटलें कशें कितें म्हणटा तें. वॉट वील बी युअर एडवायस? That's what I say ना. पूण ग्रांटेड घेता अशी जाली ना सरकाराक जर क्रेडीट सोसायटी. गेट द पेपर्स, म्हाका पेपर्स म्हजे कडेन येवनी, आरसीएसा कडेन पेपर्स येवनी, त्या नंतर हांव उलोवंक शकता न्ही. बस आमकां काय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.